हायकोर्टान 11 पंचायतींच्या 16 वार्डांच्या आरक्षणाक स्थगिती दिवन ते वार्ड डिरिजर्व करून जनरल केल्यात। सरकारान त्या आदेशाक सुप्रीम कोर्टात चॅलेंजूय दिल्या। दुसरे वटेन तेमाक पेटिल्लो परिकार सरकार अधिकार वापरून सरकाराक फावो तसो पर्यायी उपाय काडपाक सोदता। सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण शेनवारा मुख्यमंत्री परिकार आनी राज्य वेंचणूक आयुक्त आर.के. श्रीवास्तवाची अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाटकर्णी बरोबर बसकाय जाली। हायकोर्टाच्या आदेशाचेर पर्यायी उपाय। राज्य वेंचणूक आयोग त्या 16 वार्डांनी जनरल कॅटेगरींत इत्सूक उमेदवाराक नॉमिनेशन फायल करपाक आनीक वेळ दिवन त्याच वार्डांच्यो वेंचणुको फुडें धुकलूंक शकता। कसलोच घुसपागोंदळ नाका म्हणून पंचायतींची 11 जूनाची सगळीच वेंचणूक आनीक फुडें धुकलप। पंचायत खात्याकडल्यान अध्यादेश काडून हायकोर्टाच्या आदेशाचो एफेत झिरो करपाचोय विचार चल्ला। हायकोर्टाच्या 8 वार्डाच्या आदेशाक गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज दिल्या। उरिल्ल्या वार्डांच्या आदेशा आड सरकार सोमारा आव्हान अर्ज घालता। मंगळारा ह्यो याचिका सुप्रीम कोर्टात आर्ग्युमेंताक येतल्यो। थंय सुप्रीम कोर्ट कितें भुमिका घेता त्याचेर सरकाराच्यो फुडल्यो हालचाली मंगळारा थारतल्यो। इतले मजगतीं पंचायत वेंचणुकेंत उमेदवारी अर्जांचे छाननी प्रक्रिये उपरांत 6,397 अर्ज ग्राह्य थारिल्ले। मात कितले उमेदवार पंचायत वेंचणुकेंत निमणे उतरतले तें चित्र आज दनपारां 2 मेरेन स्पश्ट जातलें। आज दनपार मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक प्राझ आसा। सकाळीं 11 ते 2 मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक वेळ दिला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।